परमेश्वरा महादेवा तू माझे कष्ट दूर कर महादेवा तू माझे कष्ट दूर कर देवा माझ्या दोन्ही पोराक रोजी जागा निर्वाणा बरी बुद्धी देऊन घेऊ बरी नोकरी देऊन घेऊ हा देवाकडे त्यात मागतरी देवा त्यात मागता मागे व्हडी बाय आणि व्हडे तोला तो क असा म्हणतो ते देवाकडे त्या माझ्या वगैरे करू रे बाबा माझ्या वगैरे खबर आणि देवी खरी मी बोलला हो परमेश्वराने काम करावं बाबा काम अजूनही झालं ना म्हातार आराम करू जायले बाबा काम केले पुरो आता आम्ही जर यो येईल बाबा आणि कितले टाइम लागतले तू काम कुठं कर आणि बाबा 15 मिनिट लागतात आणि हाव आणि दादा बोल तिकीट टोचले काम करणार का किती आहे होय बाबा आम्ही होड जातारे बरे कामा लागताले त्यांना घर राहतो आणि आराम करतो हा बता तू हे सांगितलं तशात करणार आई गे अरे बाबा बाबा की झाले बाबा की झाले पुता मागे छाती दुखते रे पुता मागे छाती दुखता किती जाते रे बाबा किती बाबा छाती जाते रे बाबा छाती जाते रे बाबा बाबा काय जाऊ नये तुका काय जाऊ पुता हा तुम्ही फोन वैस रे पुता हा फोन वैता कोणीतरी वगैरे बाबा तू वाचे आज तुमच्याकडे काय पडतं दादा तुम्ही जाऊ लागले जाते रे बाबा वगैरे बाबा तू अस्मितावरून कोणीतरी मदत करा पुता रोहित रोहन तुम्ही बरे कर जावा रे बाबा तुम्ही बरे कर जावा तुम्ही बरे कर जावा रे बाबा बाबा श्री महासती प्रसन्न श्री गजानन प्रसन्न श्री महादेवाच्या वार्षिक वार्षिकोत्सव निमित्त श्री महादेव नाट्य मंडळीकडे हेमी बसले आणि अमित मुकुंद नाईककडे हेमी बसले प्रप्रथम सुंदर कौटुंबिक हृदयस्पर्श आणि हास्यमय कोकणी नाटक तुमच्या सादर करता नाटक गरीबार संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी गरीबार संघर्ष अर्थात रक्ताचे समाधी लेखक श्री अमित मुकुंद नाईक कडिये या नाटकाचे मॅनेजर गोविंदराय रामचंद्र नाईक नाटकाचे निर्देशक जयवंत पी नागेकर किन्नर आणि दारेश बांदेकर खरगा पात्र परिचय पांडुरंग गोविंदराय आर नाईक रोहित अमित एम नाईक रोहन शुभम यू नाईक रुद्रा विनायक जी नाईक जयचंद्र कृष्णानंद एस नाईक धर्मवीर किरण जे नाईक अर्जुन नितीन एस मासुरकर नखत सचिन यू नाईक नंदा
चेतक लोणेकर आरव पंटलबाग सैराट शुभम जी गावका श्रीपात्रा कविता ममता जाधव गोवा चंदा संपदा माळसे गोवा बाल कलाकार मिथिलेश नायक आणि विहान नायक हार्मोनियम मनोज सिद्ध तबला मनोज केरवडी पेड अनिल कसेकर हिन्नर गायक दिव्या अनिल श्री दीपक मणकोण रंगाच्या ठिकाणी ध्वनी वादक मल्लिकार्जुन डान्स सातगिरी हुळगा कारवार स्टेज मॅनेजर गोविंदराय आर नायक आणि मुरलीधर जी नायक आणि नाटकाचे व्यवस्थापक श्री महादेव देवस्थान कमिटी आणि गडी ग्रामाचे सगळे लोक तुमचे प्रकार सादर करता कौटुंबिक हृदयस्पर्श आणि हास्यमय कोंकणी नाटक गरीबाल संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी गरीबाल संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी धन्यवाद देवा महादेवा तू आमगेल सगळे कष्ट दूर कर आणि मागील अण्णाक बरे करून दवर इतलेच हांव तुजे कडेन मागता खरें सांगचें म्हणल्यार हांवें ल्हान आसतनाच आमकां आई बाप सोडून गेले अण्णाच्या पांयान जावन अण्णान म्हाका ल्हानाची व्हड केलें आई बाप भाव भयणीलो प्रेम दिलो कोणाक भाव उरल्यार मागील अण्णा सारको भाव उरूं मागील अण्णा लाखाचो एक आसरे तेन्ना मागील अण्णाक बरे करून दवरे देवा बरे करून दवर टायम जालो अण्णा अजून येईल ना कसो अण्णा आणि येईल तू लेट जालो हा तुगेली वाट लागती आशिल्ले बाये म्हाका येऊ लेट जाल म्हण तू भिलय गो हो तुगेल अण्णाच परत न्ही तू केन्ना भिनाका बाये केन्ना भिनाका हा अण्णा तूच तर मागील आई आणि तूच तर मागील बाप रे बाये हे घे तुका गिफ्ट बाये आज भाऊ बीज न्ही तू तस म्हण हाडली तुका अण्णा तुगेल साथ उरला तितलोच पुरे म्हाका तूच म्हाज्यासाठी व्हड गिफ्ट आसा अण्णा थंय म्हाका केन्ना बी आई बाप ना तशें म्हाका केन्ना बी दाखयना रे अण्णा केन्ना बी दाखयना बाये रडनाक गो आज भाऊ बीज आसा आज आमी कुशेत रवू जाय आणि कुशेत खेळू जाय तू अशें रडणार अशें जातलें बाये हय ना बरें आम भाव अर्जुन हांव ना जाल्यार तुमगेली भाऊ बीज कशी कंप्लीट जातली अरे दोस्ता तू ना जाल्यार आमगे भाऊ बीज कंप्लीट जावचेच ना रे दोस्ता अर्जुन तुगेल भयण अशी मागेल बी भयण कितें म्हणटा कविता आयकपाक सांगला हय भाई तू बी मागेलच भाव हे घे एक बारीक अशी मातशें तुका मुळगी थँक्यू तू खबर आशिल्ली आज भाऊबीज म्हणून हय तस म्हणत आयले न्ही हांव आज आता मी भाऊ बीज करया मागीर उलया हय जाय
बाये तू एक सॉंग सांग पळया बरें अशें बर हांव सांगता पण तुम्ही बी मजबर म्हणून तर हा आमी बी म्हणटा तुझ बरें चालेल धर्मा आणि किती दिवस राहतो रे तू आता हांव हिंगाच काम पळोवन रावतला तस त्याला बरेच तासभर झाले चला जीव भितर चल चल बरं चल. हो रोहन अजून येईल ना कसो शी काय म्हणता म्हणा तुला म्हणा सॉरी पण माझं लेट झालं म्हणा सॉरी प्लीज सॉरी गो माय स्वीटहार्ट रोहन हे कित करतो हांव अशें रागान नाशिल रे आनी हांव तुजेर खूब टायम रागान रावूं शकना रे खूप टाइम रागान रावन म्हणल्यार कित्याक म्हण रोहन तुजेर मरे हांव खूब प्रेम करता न्ही तशें हांव बी तू खूप प्रेम करता तू ना जाल्यार म्हज्यान रावूं जायना म्हाका ती कित सांगूं जाय आशिल्लें
मंदा कित जाय ते डायरेक्टली सांग मागील कडेन पुराय उलय नाका म्हाका काल स्वप्न पडिले आणि त्या स्वप्नात खूप पाऊस पडिलो तेन्ना हांव आनी तूं पावसात भिजी लागले म्हणल्यार तू काल सपनात भिजली पावस तो हांवूच पण जालो आय लव्ह यू रघु आय लव्ह यू टू राणी चड म्हाका रोज जायना आनी हें गार्डन आसा पळय कितलें सुंदर आसा हय आणि ह्या गार्डनात हांव आनी तूं दोगी जाण पक्षावालीत आसात काय गो म्हज्या गाडी मंदा हांव फुडें खूब प्रेम करते आसा आनी कितें खबर आसा आज एक सरप्रायज दिया म्हण आसा ते सांग पळया हात म्हाका दी पळया वाव किती मस्त आसा थँक्यू सो मच रोहन तुम्ही काय काम चलना कळ्ळें आणि कितें गो कितें जाय तें सांग हांव दिता कितें जाय म्हणून ह्या सुंदर वातावरणात एक सॉंग सांगून म्हजें मन शांत करते जालें रोहन लेट झालो तर सांगणार मी म्हणता प्लीज देवचा ओके स्वीटार्ट चलया
Chandro Sandra ke sepale pata. ರುದ್ರ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದು ಗೆಲುವಿನ ಸ್ಥಾನ. ರುದ್ರ आणि या गावच्या लोकांत एक देव मरे. या गावचे लोक मागेले जय 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 करतात. हांव कितलो बरो म्हण घेवन म्हाकाच खबर आसा. मागील बिझनेस 2 नंबर आणि लोकां दिसता हांव एक समाज सेवक ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಂಚು. ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ದುರ್ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ರುದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ. या गावच्या लोकांक बर्थडेचे पैसे देऊन बर्थडे सगळ्यात पैसा दिला जाणार तेमगे लागते मागेल नावा करून घ्यायचो. ओ बस मास जो मनीस म्हाका आडयता तेका जीवांशी उडयता. जर तर या लोकांना असती मागेल नावाचं घेणार मागेल नाव रुद्र. या रुद्रात जो वाटे येता तेमका जीवन शिवडेता. जलिको हात केते भोजिको रात केते. जिस रात से भारत बने उससे रुद्र कहते. देवी करा हो या बायला लपड्या मात्र पडणार का हो. हाव एक टेलर दिसून गेला तर दिसलं नाही. अंत वायगरातला राडगर भुजांड येईल पूर्ण हो दिस तुमका त्याचे नाव हो देवा शपथ तर आणि तुम सगळ्या शपथ तर
मात्र थोडे मारले होते मी आणि काय ना हो तोपली हो की झाले का म्हणला हो 4 दिवसा पहिले ऐक दोघ लोकांना लग्न झाले हो एकट्याला बाहेर तर मोठी अशी आणि एकट्याला बाहेर मात्र बारीक अशी 2 दिवस लग्न झाले हिंग रावले होते मी मागीर किती झाले का म्हणल्यार 2 दिवसानंतर ते गेले कुळारा गेले कुळारातल्यान फोन करून सांगले का तेका दोघी लोकां घोवाक आम्ही महिन्यानंतर येतले आमकां साडी आणि पोलक शिवून घेवन बरे करून दवरा म्हणून घोवान गेले साडी दोघी लोकां सेम घेतली पळय दोन्ही घोवान पोलकी मात्र दुसरे आशिल्ले 2 दिवसा पयलेचे आमगे सायज म्हाजे कडेन हाड दिले पळया तेमी असो पोलको शिवू जाय म्हणून घेवन हांवें बी हा म्हणलो 1 महिन्यानंतर झाले कितें गा म्हटल्यार हेमगेल दोगांनी बायली येयली म्हाजे कडेन आमगेल घोवान दिली साडी आनी हे आस पळय दिया म्हणून घेवन अरे बाबा हांव हेंका बायले पळोवपूच पडलो हेगेल घोवान दिल्ली सायज पळयल्यार हेगेल मोठी आशिल्ली ही पळयला तो मोटेल बांगड सुकू बांगड जाल्ले आवरे आसा आता करतल कितें हांव हेगेल पळय ब्लावजा तो पोलक्या साय मोडल ही बारीक जाली गप्प रोवंक गेलो पळया आणि ती बारीक आशिल्ली ती सकाळी पिठाक येयलो कसो हिटास फुगद पळय ती अशी जावन येयली ते कितें करतलो विचार कर केलो दिन म्हणल्यार म्हाका गाळी पडटले अगो तूं मोठी जावन येयले म्हणल्यार पचक्कल पडटले गप्प रावलो हेगेर घोवान दिल्ले पळय उलटा केलो बारकेल्या दिलो तेगेर पोल काडलो हेका दिलो थंय मात्र शांत जाले सांजे पर्यंत घोव आनी कामांतल्यान येयले दिसता दोगांनी लागीं घर आशिल्लें पळया हेमगेर घोवाक तेंगे सांगिल्ले सरप्रायज दितलो म्हूण घेवन दोगी लोक साडी न्हेसली पोलके घायले पोलके अलग आशिल्ले तेंगेर घोवाक खबर आशिल्ले हांवें हो पोलको दिला तेणी तो दिल म्हणून बायलांक खबर ना पळया दोनी बायलां अशें करून रोवली हिंगा ही हिंगा गो कितें करतलो हेगेर घोवान गेलो त्याक मिठी मारलो तेगेर तेमी तर मान घेयले मात्र आवाज पडिलो अरे बाबा तेमी 4 लोकांक मान गेले पुरा गांव काय केलं म्हणून एकू बगो धांवन येता हे घाण येयलो भुजाड्या लायिले परिस्थिती सादारण न्ही पळय म्हाका भरपूर गिरायक आशिल्ली पळया आतां तशें आसा आतां तशें कांय ना पयलेच पोर पळय ही पोरां कितें करताली तुमकां खबर आसा कपड्या दुकानां वयताली कपड्याचे पीस घेवन येताली आनी आमचे कडेन हाड घेवन दिताली बाबा शिवा रे म्हणून आतां तशें आसा आतां जाय तशी रेडीमेड पेंटा चेड्डी पोलको सगळी मेळटा पळया तेजे बी तुमकां सांगता सगळी मेळटा म्हूण घेवन एकट्यान साडी ऑर्डर केली बायलेन त्याका बरें दिसू दी दुसरी बायलां आपूण वयतले मात्र स्टायल मारतलो म्हूण घेवन गेली हेणी ऑर्डर केलें पळया ऑर्डर करतना मोबायलार कितें पळयली कत्रिना कॅप कत्रिना कॅपान अशी साडी आनी ते अशी करून चलची हेणी पळोवन घेतली घेवन हेणी न्हेसील तितली आमगे घरांतली बांदशीर तरी बरी आशिल्ली तेका पळोवंक गेलो आमगेली ही पोरां आतां म्हाजे कडेन कितें येता खबर आसा मागीर चेड्डी पिंजला पॅच मारा रे ना पॅन्ट कापून चेड्डी करा रे म्हूण येवन येतात पयलीं येताले बायलां 4-5 साडी उरता पळय ते एक कडेन करून दवळी उरताले पयलींचे मात्र गदड शिवून दिया म्हूण घेवन पयलीं 4 साडी घेवन येताले 4रांतले आमी कितें करताले एक साडी घेवन अशी लिपोवन दवरताले 3 साडी उरल्यो म्हण जालें ना 3 साडयेचे एक वयर मारली एक पंदा मारली एक भितर मारली शिलाय मारली दिली तेमकां वचून सोडून पळय 4 दिली 3 आहा म्हणून आतां बायलो हुशार जालात 2च साडी हाडून दितात सारकी एक पंदाक एक म्हणत विचार कर केलो साडी कित्याक कमी जावूं लागले असो वचून पळयल्यार बायलो कितलो हुशार पळया आतां ते पोरसा वयीक भितर कुकड वयता म्हणून ताका बांदूं लागली काम खरें तर बेजार येवन गेला वचू जाता वचून हांव वयता म्हाज्यान आनी इंग्रबू जायना
काका दिसलो अगो बाये कितें म्हण हा काका दिसलो गो तुका म्हाका सांग नेट पंबू मुगो हांव 4 केस पिकलो म्हणजे तुका म्हाका दिसलो पिकला हय हो हांवें हप्ता सांगू हांवें तेणी हो मागेल नांव सैराट म्हूण घेवन तुगेलें कितें काम आशिल्लें आनी तुगेलें नांव कितें गो मागेल काम काय ना मागेल बाबा चेडे पेट मारू जाय आशिल्ले हेच मागीर मारया गो तुगेलें नांव कितें गो मागेल नाव मरे चंदा चंदनाचे बाहुले तारी कडेन पावले ता पैसे मेळ्ळे काऊ घेवन खायले आज कळ्ळें म्हाका ते बावले गेले नांव अशें चंद म्हणून तू ते चंदा हो हो हाऊच ते सुंदर आस गो चंदा गमना केलो हो किती म्हणले रे तुवें किती म्हणले काय ना गो तुका कितें काम आशिल्लें म्हाजे कडेन सांगले आता बाबा चेडे पेट मारू जाय आशिल्ले तसं एक काम कर मुगो गोंडी भरपूर जाला आमचे कडेन तू नेटा असं पॅच मार आणि घेन हाड मुगो त्यांची विचार कोण घेवशिल्ले हा तुझकडे किती आशिल्ले येत आशिल्ले अगो तू तर म्हणटा म्हाका पॅच मार म्हणून खो पॅच मारू हांव अशी नी मागेल बाबा चेडे पिंदीले आसा मात्र शिवण मारली कर्म माझी मागे पॅच मान पळया बेजार येवन गेल्लो म्हाका दिसले बरें आशिल्लें सायज बी पयल्याच खाण घेयला हांवें आतां मापपाचो सायज बी मेळटलो आनी कितें मेळटलें बी म्हूण घेवन हे पयले हेगेर बाबांचे डे पॅच मारूं जाय पळय अगो तुमी पिंजऱ्यात कपडे घालतात नवीन बी ना तुमचे कडेन ना 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 बाप म्हण तुमच्याकडे बरे कपडे हांडिल्यार तुम्ही त्याची कितकित कोण 1 मीटर म्हणजे अर्धच मीटर कोण दितात आणि कोण हांड दितात तुमका कपडे तुम्ही आमकी विशाल म्हण समजला तू हई पिशी म्हण केला हाय रे ना कळले तू पिशी न्ही म्हूण घेवन अगो आनी केन्ना येता पळय तू तेन्ना एक पीस घेवन यो कित्याक घेवन साडी घेवन नाचता कित्याक काय म्हणल्यार पॅच बी मारूं जाय म्हणटा हा कितें पॅच मारूं ओके घेवन येत तर म्हाका एक सांग बाबा चेडी फाटल्यान कित्याक पिंता मुखाल्यान कित्याक पिन्ना तुमच्यान जाता हे सांगू गा सांगू आशा असले सगळ्या आनी म्हाका पसोवन दवरली हिंगा सांगता पळय एक काम कर बाबाक सांग मुगो सांगचे पयल्या तुगेले बाबाक फाटल्यान पिंता न्ही कळ्ळें म्हाका तुगेलो बाब आसा पळय तो मुगो पांयार वतना आमी कशे वयतात अशे वयतात तो वतना तो असो वयता आयकय ताका एक आयडिया करया आमी तुमगे सद्या पेंट मारिल्ली बालदी आहा आता दिसले ताका अशी भांत फाटल्या धरतालो कळना तुका हेज्या अंतर हांवें सांगू जायना वट्ट लोक वयतले जाल्यार हांवें भितर वयच पडटलो कळ्ळें तू किती बी सांगना का पहिले सांग दवर तुका अगो तू म्हाका डॉक्टर म्हूण समजता काय टेलर म्हूण समजता अरे त्या चेड्डेक ताप खोकले येयल्यार हांव डॉक्टरा कडेन व्हरता आशिल्ले तुजे कित्याक भुरू हाडटा आशिल्ले हय न्ही तुगेलो बाप खरो गो मागेल बाप मरे बेंगलोर कामा आसा बेंगलोर घर बी सोडलें तेणी ना 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 तो बेंगलोर कामाक उरत रे बेंगलोरा उरता हय हेगेलो बाब बेंगलोरा उरता म्हणटा अयो हेमी तर पिंदिऱ्यात कपडे घालतात आशिल्ली एक चेड्डी तो बी तो बेंगलोरा आसा चेड्डी हेच कडेन आसा म्हणटा तो कितें घाण आसता थंय तरी पूण सकाळी तर बाप बेंगलोरा उरलो आयकूंक घे कितें चेड्डी हेच कडेन आसा बाप बेंगलोरा आसा बेंगलोरच्यान चेड्डी हिंग कशी येयली हो प्रश्न पयल्या ताका तूं म्हाका सकाळी वारो येयलो भायर वारो बी येयलो इतलो पयस तर येना हेका विचारया अगो तुगेलो बाब बेंगलोरा रावता हय बेंगलोरची चेड्डी ती बी पिंदिली कडया कशी होम पडली कितें व्हॉट्सॅपार चेड्डी धाडली व्हॉट्सॅपार धाडली बाबान खो पिल्ल म्हण फोटो मान व्हॉट्सॅपार धाडिली आणि चेड्डी तिका फ्रेंडा म्हण धाडिल्ली तशी सांग मुगो पाप्या हा कितें आज कितें हिंग चितू लागलो व्हॉट्सॅपार फोटो आनी हे धाडटा म्हणटा आनी चेड्डी बी धाडूं लागले गा म्हणून भो गेला हेजेर
मागेल बोर्ड येत ते बेंगळूर बाबू हे हिंगा बोर्ड मागेले बेंगळूरच्या मागेल बोर्ड हिंगा तो बघ धाकटलो हे किती हे मागे पिशार करून घालताना हे पिशार करून वयतलीस म्हाका अरे व्हॉट्सअपार धाडील पळेल तू दाखय काम हे बघ बाबान खो पिल म्हण व्हॉट्सअपार पळय पळयलो आणि तेजे चेटी तो पयली घेऊन येयलो बेंगलोरच्यान येयलो तो कालूच तशे तसं झाला ती चेड्डी लागते आमकां पळय पुरतरी जाणा चेड्डी पळयली बाबा जेटीनी 25 केली तासला सालो बाप साधारण उंदर हो ए किती सांगना खा मगर बाबा चेटी ती बरी आली बरेच नवीन हाड दिल तट्टी अगो हे चेड्डी तर पळय गेले ही चेड्डी तरी अशकन पळयल न्ही पयली मळ दिसता एखाद्यान पळयला ते अकळ दिसता एखाद्यान पळयला तो पुराय दिसता तू शिवून दितकी ना ना जाल्यार हांव दुसऱ्या टेलराकडे पळयतले हा अश केला तश कशें शिवून दित मुगो हांव हा तसल्या गोंदोर हांव तू फाल्यां येता चेटी अगो तू मागीर चेड्डी खंय व्हरून वयता राव मात हे चेड्डेत कितें हे नाक गो फाल्यां वयता एक हे घेवन यो गो कितें घेवन येऊ तीस अशें जायना का तुकडे असल्या मार पळया अब हो चेटे किसास नी तेच्यात पेच मार ते किस घाल येत ते इंच काढलो मागीर वाद भितर वयतलो आले तू कशा पण पेच मांदवर हा फाल्यां व्हरून येता सुंदर असा चंदा एक जी चंदा सेटिंग जाल्ली मागेले असल्या 100 बाबा चेड्डे पेच मागतात यो गो चंदा यो गो मागेले मिटे गीत गाऊया
म्हाका मुखार आमचो फोन येता आनी कितें मेळ्या हा देवा परमेश्वरा तू कित्याक म्हण म्हागेले असले परीक्षा घेता देवा कित्याक म्हण बरें एक जॉब मेळटे ना बरें एक जॉब मेळ्ळा मागीर भावाक तरी हेल्प जाता आशिल्लें हांव कितले कडेन इंटरव्यू दिलो खंय खंय गेलो जाल्यार जॉबाक तरी खंयच जाते ना देवा एक तूच कितें उपाय दी रे देवा तूच कितें उपाय दी खंय तरी इंटरव्यू वचूं 3 लाख 4 लाख 5 लाख लंच मागतात रे देवा लंच मागतात आनी तितले पयशे हांव हाडू तरी खंयच्यान दा देवा हांव शिकून बी वेस्ट जाता आतां ना आनी हांव भावा कडेन तरी कितें मागू आनी तितले पयशे हांव खंयच्यान हाडू भावान तरी पयलेच मागीर शिक्षणासाठी रीड काडिल्लो आसा ना देवा तूच कितें उपाय दी एका तूच कितें उपाय दी ना ना असले सर्टिफिकेट दवरून काय यूज ना थांब रावण थांब हे कितें करते आसा अशी सर्टिफिकेट कित्याक पिलो लागला धर्मा खंय बी गेल्यार जॉबात जाते ना रे आनी असले सर्टिफिकेट दवरून करू तरी कितें मेळटात रे खंय ना जाल्यार खंय तुजे खातीर एक जॉब उरतलेच खंय आसता देवाकच खबर धर्माक देवाकच खबर तुवें अशी उलयल्या कस जातलें रोहन धर्मा हांव खंय बी वचूं 3 लाख 4 लाख टन लंच मागते आसात रे देवा आनी तितले पयशे हांव खंयच्यान हाडू तुम्ही सगळी जाण मेळ ह्या भ्रष्टाचाराचेर आवाज कित्याक उठयनात आमच्या असले गरीब लोकांना आवाज उठयल्यार कोण आयकतलो रे धर्मा कोण आयकतलो तुमगेल आयकूंक एक कानून म्हणील आसा न्ही कानून कसलो लंच घेवचो कानून सगळे जाण तसलेच उरनात रे रोहन धर्मा हा भ्रष्टाचार बलात्कार आणि लंच घेवच आसा पळय तो जो पर्यंत बंद जायना तितलो म्हळ्यार आमकां न्याय मेळटा धर्मा हे सगळे बंद जात जाल्यार तरुण पिढीन एक जावन तुम्ही विरोध करू जाय ह्या गांवात श्रीमंत राजकारणी लोकां मुखार आमगेल्या लोकांलो विरोध चल रे धर्मा विरोध चलना आमगेल ह्या देशाक एक कानून एक समान तेका श्रीमंत राजकारणी ह्या कानूनाक काहीच लागना ह्या कारणान आमगे देश फाटीपण आसा कारण श्रीमंत आणि राजकारणी लोक भ्रष्टाचार करते आसात आता आम्ही सगळी एक जावन हे बंद करू जाय तू सांग समय आसा काम मेळटले खंय ना खंय तुज खातीर एक जॉब उरतले चल वच्चे आमी आनी च्या पिवया राजा 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 या गावात हांव एकटोच राजा राजाचे मन ह्या ब्रह्मांडाचे पाय दवरल्यार हो ब्रह्मांड गडगडाट गडगडाट घालूंक लागता राजाचे जातका रूप कोणाकच ताकत ना ह्या भूमीचेर हाय खेळिलो खेळ आणि हाय केलो कानून रुद्र रुद्र ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾರವನ್ನು ಕಲಿತು ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ದಾರಿ रुद्र तुगेल्या समाधीचे रुद्र तुगेल्या आपली मगेल्या वाचत पण गेलं जाल्यार मगेले नाव जय चंद्रनी एक एक तरेचो लालो थोड्या लोकांक पैशाचो लालो थोड्या लोकांक आस्तीचो लालो थोड्या लोकांक अधिकाराचो लालच आणि तुमच्या सारख्या गरीब लोकांक श्रीमंत जावचो लालच हो ते कविता ह्याच मार्गाचे येऊक लागला यो ते गेले सुंदर रूपाचे सुख घेऊन ते गेले वाटे सोडचे आणि आई सांगितलं कशा ऐकल्यार ते गेले गल्यार पैशाचो हात आणि ऐकलं जाल्यार तेजे जबरदस्ती बलात्कार जयचंद्र जो बोलता हूँ वो
हूँ, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। मागील वाट सोड. वाव वाव व्हॉट इज ब्युटिफुल. किती आहे तुगेले सुंदर रूप, किती आहे तुगेले सुंदर चाल. याबद्दल किस्सा झालो. आय लाईक इट, आय लाईक इट, आय लाईक इट. या सुंदर परिसरात हे फुल फुलले. हे कले तू एकटे खय वचूक लागला. खय मी वचू. विचारतो ना तू कोण. माझे नाव जयचंद्र. अरे तू जयचंद्र उरू ना तर हरिश्चंद्र उरू. सुंदर तले इतका भी राग भरमी. मग वाट सोड. हा मग वचू दे. हा वचूक दिला तू ऐकले नाही. बरे कन सांगता. मागील वाट सोड. ना झाल्या करतले करतले सगळे लोक गौची मान हिंगा आपयतले. गोळी गाईल म्हणून कोण मी वाचो येऊच ना तुका. कित्याक कविता या जंगलात हाव लागल्याने जंगली जंगल. तू आणि हाव शिवाय कोणच ना. प्लीज प्लीज माका वचू दे. तुगेले सुंदर रूपाचे सुख माका दी, नंतर हाव तुका सोडता. अरे हे ना रे का तू आवय भय पडेल कोण असती ना रे. हे कविता तुगेले सुंदर रूपाचे अहंकार माका लागे नका. आई सांगितलं तसे ऐकल्यान बरं असं ना झाल्यान तो आता किती करतोय तू. ना झाल्यान माका तुझे चलते असा इतका पळे आधी वचूक लागींचान. इंजन होतो तूच सारखं पोखरे नाही. तुका हो बऱ्या वचन चालता. तेका मागेल हातीक दी आणि वचूक लागींचान. नाही तू गेला आता देऊ किती खोंबे पिला ना. या पट्टीत तू मका हाड येलो केव्हा केव्हा पाय तो मायले खूप पडला. थँक्यू सर. तुम्ही टायमर पाहून झाला. मागील किती जाता शिले मला खबर ना. प्लीज म्हाका सर म्हणा का. मागे नाव रोहित आणि तू हे एकटे इलाच्यान जोच लागले. हांव त्या एकवीस मार्का वचू लागिले. तेन्नाच म्हाका पराक्षस आड येलो. कविता नेक्स्ट टाइम वयता न्हू कोणाक घेवन वच. एकटे वच नाका. ओके. कविता हांव वयता म्हाका काम आसा आणि तुका पावो जाय. नाका नाका हांव वयता. हां बाय. बाय. तू टायमर म्हाका येवन वाचयलें म्हण. रोहित तू कितलो बरो आसली. तुगेल मन बी म्हाका अगदी आवडलें. आय लव यू रोहित. आय लव यू. मन को
डॉक्टर नंदा MBBS. कोणी म्हणलं म्हाका ह्या कड्या गावात रोग येईल लोक बरे ना म्हणून तसं म्हणून एक दवाखाना घाल्या म्हणून येयलो झाला रंग पडलेला लोक कितें खाऊन पिऊन घटमूट त्या भाशेक येताना एक मावशी मेळ्ळी म्हणजे आराम मगे म्हणून इतलो म्हणू लागली हांव आरामाचो रे पोता तुका पळयला तू सुकील बांगड असं झालं मरे घराकडे जेवण खाण पडट मरे पोता बाय समार रांदून घाल ना हांव बरें असं पोता तुगे जिवाची काळजी घ्या हा म्हणली आनी मागे आता पळय हा डॉक्टर झाला का ती डॉक्टर झाली भाड पडून ते सगळं सोन हेकात येईल आता तुम्ही कोणी बरं ना जाल्यार म्हागे घराकडे येऊ हरकत ना आणि तुमच्या जर येऊ जायना न्ही म्हाका एक फोन केल्या पुरो हांव तुमगेर घराकडे येता सगळे मेडिसिन घेता सगळी सिस्टम आसा म्हाजे कडेन पूण त्या मेडिसिनान कशे लोक बरे जाता ते देवा वाड्याकच खबर आयदर हे लोक म्हणटात हा एक इंजेक्शन दिवत फुल्ल आराम रात्रीन आंग उसळत एक इंजेक्शन दिला पुरो तो सकाळ उठून डायरेक्ट कामाचेर जाल्यार बी पेशंट कमी तशें म्हण हांवें दवाखाना बंद केला आता घरा कडेनच चलया म्हणून घेवन सुरू केला अरे कोण रे तू अरे बॉम्ब म्हणजे असा बॉम्ब जर मागे हॉस्पिटल येवत न्ही महिन्यात दोनच पटी येयला पुरो म्हयनभर हॉस्पिटल लोक ओपन दवरता बोलो हांव मनीस तू कोण मनीस म्हण म्हाका बी खबर आसा पूण तुका इतलें कराड म्हाका आदवलो तुका आणि सॉरी सुद्दां म्हणना तुवें म्हाका सांग असो कोण आदाळा तशी म्हागेल ना मरे चंदा चंदा तू चंद जाला हांव नंदा जाल्यार तू कोण ह्या नमन्यान उलयता तुगे ती जिबली कापून मुगो म्हागे ते दवाखान्यात लेप आसा लेप म्हणटा तेका ग्लासाक बाटली उरता तू घान दवरतलो म्हाका जिबले कापतलो तुवें कितें सांगला तुगे ती फाटीची चामडी सांग घुमटा मागे फाटी सामकी सोडयतलो तू आनी तुगे बाप येयला सुद्दां मागे फाटी सामकी सोडूं जायना पुरो तुका चामडी सोडू पळय सोडय जाल्यार सोडय यो की सोडू रे हा की सोडू पळय तुका सोडयचे आसता सोडय ए पण सांभाळू रे हा अंदर शरम ना मरे तुका लास्ट सरा म्हाका आसता म्हणटा तू हा तू सारकी चोडू म्हाका सारके धाल्ल्याक असकन उलयत म्हणल्यार तू कितलो उबरदार आसा म्हूण कळ्ळें म्हाका म्हणल्यार उलोवणी कितें रात केली उलोवणी कितें बाबा मेळमेळी धाल्ल्या कडेन असकन उलयत म्हणल्यार तुगे सगळें उडोवन दितले तू कितें उडयतले हांव कितें उडयतले अगो दुसरें कितें नको होबरू तुगेलो होबरू चल म्हाका टायम जाता म्हाका पेशंट म्हागे घरा कडेन वाट हाडटा कितें कसली पेशंट आहे कोण कोण हांव डॉक्टर नंदा MBBS तू आणि डॉक्टर तुगे नमून पळयला गो म्हाका अर्जंट वचूं जाय पेशंट पुरा वाट हाडटा जाता खूब वाटत आदळ म्हणून गो तू बेजार करून घेनाका हांव मुगो गडबडेत आशिल्लो पेशंट वाट हाडटा न्ही बरें हा हरकत ना तर नंदा हाय किती उलयले बेजार करून घेनाका थंयसर अशें बेजार करून घेयना गो हांव तुम्ही खंय रावतात हांव देवूळ मक्की रावता देवूळ तुका खंय रावता देवूळ मक्की म्हागे घरा कडेन देवूळ मक्की आई देवूळ मक्की हा म्हागेर घर न्ही किरायनान घरा फाटल्या ना तुगे आराम ना जाला मुगो केन्ना एक रावंड मार वच बरें येता हांव सद्या म्हागे हात दुखू लागला कितें औषध आसता पळय म्हाका न्ही 5 दिवस जाले आराम ना कितें जालें तर तुका पळय जेवली की भूक लागता न्हिदून उठली की न्हिदूच पडना न्हिदून उठली की न्हीद पडना हो जेवली की भूक लागना जेवली की भूक लागना म्हणल्यार हांव कितें करूं शकतलो तू एक काम कर न्हीद पण जाल्यार मुगो म्हाका पळय हांव येता हेजे वयल्यान कळ पळय हो कितलो हुशार म्हण दिसतो असो कॉम्बो असो फाल्यां एक म्हागे घरा कडेन रावंड मारता हो तुका हांव सगळें औषध पाणी दिता बरें येता येता तशें तुगेलें नांव कितें सांगिल्लें म्हागेलें नांव चंदा आनी तूं चंद जाला हांव नंदा चल वच्चा बांदा चलये बरें नांव तुगेलें तशेंच चंद आसा म्हागे बाप्पान घालील ते तो एक सांग म्हाका रांदून घालूं एक बायल पोर जाय आशिल्लो तूं येवं शकता आशिल्लें हो हो सगळें काम कळटा म्हाका कळना जाल्यार कांयच ना पळय कितें कळटा तुका चटणी वाटू कळटा लाटणी चपाती वाटू कळटा शीत करू कळटा दाळ करू कळटा आंबट करू कळटा आणि पुरो 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 इतलेंच करून घायला पुरो इतलेंच करून घायला पुरो म्हाज्या जिवाक तितून जायन तें गो फाल्यांच्यान यो तूं
बरे येता आपण किती पगार पगार तुला काम पडून दिव्या. बरे झाले बरं येता हांव. हा याल पळय हो कसो हं? जर ह्याचवर लग्न जाल्यार कितली लोक म्हाका नंदा डॉक्टरा पायल म्हण पळयतले नंदा तू कितलं म्हाका आवडटले आय लव यू नंदा आय लव यू हे महादेवा परमेश्वरा म्हाका एकच टेन्शन आसता रे देवा मागील भयणीक एक बरो चलो पळोवन तेका एक लग्न करचें हेच ताशें आसता रे देवा हेच ताशें आसा मागील एक इच्छा आसा की मागील भयण लग्न जावन गेल्या नंतर ती महाराणी सारकी रावची आनी तेका सुखान दवरचें हेच ताशें आसा रे देवा हेच ताशें आसा कविता हे कविता कविता म्हाका आपयलो ह भये कितें अन्ना कितें आपयलें म्हाका कितें जालें बाये म्हाका खरें तुजे कडेन उलयत काम आशिल्लें हा सांग अण्णा कितें म्हण बाये हा तुका लग्न करचें डिसिशन घेतला अण्णा आनी हांव तुका सोडून खंय वचना आनी म्हाका लग्न बी नाका अगो बाये लग्न नाका म्हणल्यार कशें जातलें लग्न जावन गेल्या नंतर ती महाराणी सारकी रावची आनी तेका सुखान दवरचें हेच ताशें आसा रे देवा हेच ताशें आसा कविता
आणि हा कृष्ण रावला तुका हा जड जाऊ लागलं का किती बाय हे किती उलट तू बाय हे किती उलटा तू ह्या घरची लक्ष्मी ग बाय तू ह्या घरची लक्ष्मी अग पिशा मागे जीवनात काळोख जाऊन आशिलो तू यानंतर मागे जीवन उजवाड झालं ग बाय उजवाड झाले बाय हा दिवस रात पेपर विकून डिग्री घेऊन प्रेस रिपोर्टर झालो ग बाय ते जाऊ करून तूच तुका बाय तूच तुका बाय बाय तू सोडणार म्हाका कोण असू ग बाय कोण असा ना आकाशात नक्षत्र कशी फिरू लागला पण तशी फिरू तशी हाव फिरू ते कारण बाय तू बाय तू हाय सांगेल प्रश्न अजूनही उत्तर दिलेला बाय ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडे ना अण्णा बाय तू लग्न जाऊन गेल्यानंतर माझ्या जीवनात समाधान जातल ग बाय समाधान जातले अण्णा ते प्रेमाने गुलाबचा त्या झाडाक फुलिल्ले हावे ते फूल दुसऱ्या घरात ओतून वाईट जाऊचे वाटायचे तुगे पाया मुळात राहून तुगे सेवा केला तुगे सार्थक बाय उठ गो बाय उठ बाय तू असे रडणार गो बाय रडणार वया येईल चली खूप दिवस घरात रगून होतो बाय तू म्हाका वचन दी गो बाय तू लग्न जाता म्हणून म्हाका तू वचन दी बाय बाय तुका मना कोणी उल्हास सांग गो बाय अण्णा तू ते ओळखता कोण तो नाव किती गेले रोहित रोहित तो तुमचा समास म्हणतालो हांव धर्माकडे उलोवन त्याचकडे उलोवन येता बाय हा थोडे काम आसा हा भायर वचून येता अण्णा बघी येऊन जाते रोहित खरेच तू मागील नजर असं म्हाका दिसू लागला आय लव्ह यू रोहित आय लव्ह यू रोहित यो मागील नक्की यो
आणि इतलं टाइम जाल्यार बी येयला ना कसो पळया आता वेट मंदा बी अशी करून वेट करते रोटशी मंदा आज तू म्हाका खूब याद येता गो मंदा खूब याद येते आसा तू ना जाल्यार मागेल जीवन काहीच अर्थ ना गो मंदा काहीच अर्थ ना आमगेल तो कॉलेजाचो मिलन तू म्हाका सोडून गेले दृश्य आणि तुगेली ती ऍक्सिडेंट जाल्ली घटना मागेल जीवनात परत परत रिपीट जाते आस मंदा परत परत रिपीट जाते आसा मग त्या दिवस आम्ही तरी मुळी पळोवत ना जाल्ले आज तू मागेल बरें रावत आशिल्लें मंदा आज तू मागेल बरें रावत आशिल्लें तू म्हाका तिच्या कित्याक पयस गेले मंदा कित्याक पयस गेले मग तुझ्या सोड रावू जायना मंदा सोड रावू जायना यो तू मंदा मागेल जीवनात परत यो हांव तू कितलो बी विसरू शकला हांव केन्ना बी तुका विसरू शकता तेन्ना तुगेल भयण चंदा मागेल दोळ्या मुखार येता हांव फुल्ल पिसाल गो चंदा मुखार यो तू मागेल जीवनात मंदा परत यो आय लव यू मंदा आय लव यू मंदा आय लव यू Thank you.
रावचे पडटलो आसता मंदा यो मंदा यो हाय माय फ्रेंड सॉरी हा म्हाका मात्र लेट जालो ओके असो रे धर्मा आज कितें तू उदास असो दिसता काय ना रे धर्मा जाल्ली घटना परत याद करते आशिल्लो तुगेले काम कसं चल्लां आनी तुगेले दादा आराम आसली दादा आराम आसता दादान म्हाजे खातीर खूब कश्ट केल्लो आसा हय रे तुगे दादा खूब बरो मनीस काय धर्मा तुवें इतलें अर्जंट म्हाका ही कित्याक केलो हय तुगे दादाले लग्नाक उलयत बदल कितें म्हणल्यार कळना म्हाका समज सांग रे हय मागेल भयण तुगे दादाक खूब पसंद करते आसा तुगे दादा काय प्रॉब्लेम ना जाल्यार आमी हे मुखार उलया काम म्हणून घेवन कितें धर्मा हे तूं खरें सांगते आसा मागेल दादा तुगेल बहीण लायक करते आसा हेच्या कितें रे धर्मा हय रे तेणे एक फावटी त्या जयचंद्रा खंयच्यान वाचयत खंय तेन्नाच्यान ते ताका खूब लायक करूं लागला हेच बद्दल तू काय आणि विचार कर नाका मागेल दादाक मरे तयार काम मागेले आणि मागेल काय ऐकतो म्हाका सांगितले थँक्यू सो मच ऑल थँक्यू चल यो आमी डॉक्टर नंदा MBBS असल्या पेशंट येऊ मागेल मेडिसिनाचे ताबड कमी जाणार या कोणी पेशंट असला या माझ्याकडे या तुमचे सगळं संसाराक हांव बरें करता हांव मागेल घरात डॉक्टर मागेल घरात एक हांड दवरला ताका सिस्टर म्हणून जायना नर्स सिस्टर म्हणल्यार म्हाकाच बेजार न्ही हेल्प बी करता हांगा सगळीं कामां करता घरातली गुळी दी म्हणल्यार गुळी दिता इंजेक्शन दी म्हणल्यार इंजेक्शन दिता भान म्हणल्यार बांधता सोडे म्हणल्यार सोडयता सगळें करता एकूच पगारात 2 कामां म्हाका येवंक मात्र टायम जाला हा बेजार ना ती सर ना बेजार ना गो तू आमगेलेच न्ही म्हणल्यार अशें बेजार ना पेशंट बी नाशिल्ले सर तुमच्या घराकडे म्हण पेशंट खूप कमी न्ही लोक आजारी पडणार काही तुमच्या घराकडे येऊन बेजारचे असतात तुम्ही आम्ही एक काम करूया सर हो दवाखानी त्या किरणाल घराकडे होऊन घालूया शी हंग लोक येऊ बेजार नात गो हा पॉवरफुल मेडिसिन देतो हा एक इंजेक्शन दिला पुरो तो भिणात उरला तर तो पेशंट भायर येऊ जाय असं पॉवरफुल इंजेक्शन दिता तशनी एक सांगू तुम्ही कितने जण चेकअप करून ठाण दिला जी पेशंटाक तो पेशंट अजून एक दिवस बी परत किती आयल ना बरें जाल म्हण येल ना का आनी कितें आयल ना ते म्हाज्या बाबत खबर गेल रे गेलो एकात वयता तेकात वयता म्हणजे काक पण म्हाका कांय कळना अरे मामा कोणा सांगतो एका तेका वय पड अरे हा किती जाल तुका पोटाकच गुडगुडता पोटा गुडगुडता पोटा पाऊस बी पडना म्हणटा बडान सारखे ना मग किती जाल ते सांग डॉक्टर मेल रे हा मेलो मेलना मरे तू जिवंत कसा मामा मागे लोकीत बोट खायना का बस चेकअप करतो का बस बसता बसता पिल्ल बी निवण गेलो काल कोण पिल्ल निवण गेलो अरे चक्का सांग आधी आधी पुढे किती लागला तुम्ही चेकअप आता तीन जावत मरे होय त्यात मुळे तर रात्री केजन जोई का मान दिला आता गेलतेन बी तुम्ही येऊन चेकअप केला जात आशिल्ले हे काम करतो पासर कर मंगळूर दांडी त्या ते रिपोर्ट एक मला तू मन वयता लंगा सगळी खाई रात्री किती खाई सांग किती मारी नो सांग मरे हांव राखूक गेल्लो 4 सुंगटी मेळ्ळी बायलेन सुंगटां सुकेल केल्ले तेजे बर हांव मरे बाटली घेवन बशिलो तेजे नंतर आनी हांव खावकच पावूंक ना पडले अरे बाबा अशें करून कित्याक करता जेवली बी काय ना भगवान के जेवायची परिस्थिती उभी राहू ताका तशी काय कोणाक अरे किती खाई लो खातोड आनी कितें बी रोवकच जाणा खातोड आनी कशें कळ कळ नंदा हा हा भितर वच आनी बंद घेवन यो बरें तू हिंगा आडपड आडपड ना Hey, 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 hey,
चंदा मार गो बाबा चंदा अरे सुई इंजेक्शन यायला सुई को गेली अरे मामा किती झालंय चंदा मुंग्या गो कोणते इंजेक्शन दिलंय भंगूर का खातालो आणि पण कोण खातालो हे हमरे पिसा बसे कित करता चंदा कोणते इंजेक्शन दिले ए भोर भीतर अशीला भोर दोरी त्या ठार मारते का लोक अपनी अगं तो पेट्या देऊ दोरी मुगा काम करया हो एक काम करया का धर्या मुगा तो दोन रोज गड्या दोन दिवस गेले की समजा चलो काय झालं मी हा डॉक्टर त्यांना माझ्याने चालवायला तू लग्न नाव लग्न झालं तर दोन दिवस बेंगळूर सोड्या दोन सुस्वागता रुद्रा मग माग साईड दे हांव ह्या गांवचो रुद्राधीश रुद्रा आणि हांव तुका साईड देव माझ्याकडे तू किती काम असा अर्जुन तू मागेल बघा पेपरा बरेचे ते बंद कर रुद्रा सत्य सगळे ह्या गावच्या लोकां मुखार हाडचे माझे कर्तव्य आसा आणि ह्या गावचे सगळे ह्या पेपरार बरेचे मागे कर्तव्य आणि तू किती करते कर ए तू तुझे कर्तव्य करते ना तुझ्या जीवनाचे अंत करते असतो ए रुद्रा हा मागे काम केन्नाच सोडना तू किती करते कर अर्जुन तू इकडची कमाप मरण बी आता लक्षात घे मरतालो पण भिवून रोला या गावात एक रिपोर्टर बी राहतो ना हुशार बस अर्जुन बस तू काम थोडे टायमान करतले की जातल म्हण घेऊन तूच सारखे भिवून राहतो का हा राऊंड रे तू मागे साईड दी पहिले मागं मागेल बहीण वेट करते आता तू गेल त्या बहिणीक सांग मागेल यव्हानाचे सुख घेऊ रुद्रा तोड बंद कर मागे बहिणीबद्दल एक बी वाईट उडेल तू का वगैरे होता हुशार कसे असतो या भावाला आणि बहिणीबद्दल ए अर्जुन तू गेल बहीण मध्ये का रोज जाणार तुझ्या आधी ते सीडी माग दे हा केला दे रे तू किती करते कर जीव अंशी उडे त्याला तू कधी उद्याला हा ह्या गावात उपकार करतो पण तूच सारखे
लोकांक भिवन हार रावचो ना. बरे भाशेन सांगता ती सिडी म्हाका दी. न हांव केन्नाच दिना. मागे जीव गेल तर ते हांव दिना. चल भगवान अर्जुन तू एक सदा मनीस मागेल मध्ये तू काटे जाऊन आसा. तू त्या भूलोकाच्या अंतर या मुलाका पावोकच जाय. वच अर्जुन वच. तू खरी गेला मागेल हातीक सारको म्हणून जाय. मागेल हातीक आता त्या वाघाक शिकारी करूक एक शिकारी मेळला. हो वाघ आता शिकारी कन तेगे रक्त तर पिला. हो नावाचो रुद्राग्नी. काय ना जयचंद तो अर्जुन म्हाका खूप शाणेपण सांगून गेलो. देवरू जयचंद गेलं काम किती झालं. ते पक्षी वाचीच्यान भय सोचूक लागला. तो एक उडाला त्या पक्षी विसर मित्रा. ते साधना रुद्र ते साधना एक टायमार मागेला जीव जरा दितलो पण तेक विसरतना रुद्र तेक विसरतना. तू तकली वाईट करून घे नाका. ते गेला रावतो तुझ्या लाईनी हजार चोरू हाडटा वरतलो. आता आमच्या बिझनेसाचेर लक्ष घे. रुद्र आणि थोड्या दिसान कविता आणि रोहन आले लग्न. किती आमगे दुश्मन आले त्या रोहिताला. होय रुद्र होय. त्या रोहिताक स्मशानाक पावोकच जाय आणि तेगेले भावाक रोहनाक तेगेले स्मशान दाखव दवरू जाय. तुगेलो असो फात माझे उल्या पुरो. तुगेले खिंच्या कामात फाडी जातो हो जयचंद्रनी. आमचे मुखाला प्रेम किती रुद्र. जयचंद त्या अर्जुनान पेपर प्रिंट करचे बंद करू जाय आणि रोहिताल भाव रोहनाक तेगेले मन चेंज कर. रोहिताक आणि कविताक घराच्या भायर घालू जाय. तशेंच रोहिताला असती आमगे नावार करून घेवचे. कविता सांगून रोहिता किंचान तेका डायव्हर्स दिवचे आणि डायव्हर्स दिले की त्या कविताक लग्न करचे. तो मागेल नेक्स्ट प्लॅन. गुड आयडिया. ನಂತರ ಹಿಡಿಯುವುದು ರೋಹಿತನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು. या धर्मवीरान या गावात ट्रान्सफर घेऊन गेला. त्या नरराक्षस रुद्राने त्याच्या मागे रक्ताची समाधी करू. तू लहान असताना मागेला असती जबरदस्ती तुझ्या नावार करून घेऊन मग लहानाच्या होट गेले मागेला आई बाबा मारून त्यांना तुमच्या चुकून धावलं अनाथ आश्रमात राहिलो आणि गोड झालो आणि शिकून इन्स्पेक्टर झालो. आता या गावात ट्रान्सफर करून गेला तुम गेले सर्वनाश करून आणि तुमची सारख्या लोकांक या गावात श्वास घेऊ त्यांना देऊचो ना. खय खय अत्याचार जाता थंय वो धर्मवीर उभी रावता. कारण नसताना फिरून सरकाराला पेट्रोल खर्च करतो हाव न्ही. येस या कलियुगात भ्रष्टाचार अत्याचार बलात्कार कसे लोक रे कसे अहंकार करता मागेल म्हाका खबर ना. येस श्रीकृष्णान रक्षण केलं महाभारता भितर. वो धर्मवीर रक्षण करतो या गावचे लोक आले. येस अरेस्ट कॉम्प्रोमाइज एफआयआर करचे मागे स्टाईल नी. मागे किती असा ते वन स्पॉट ते
डिसिजन याची मुखार सुरू जाताले धर्म आणि अधर्मामध्ये पुरुष कविता आज बघी कशी येईल हाय गो. सुट्टी झाली हाय गो मला दुपारीने कसं आज बुद्धी हाय तसं बरं असा रोल येईल ना अजून ना येईल ना अजून अगो तो कामासाठी तो बाहेर म्हणजे अजून येईल ना कसं तो हय येतलो बेगीर कामाचे तुम्ही किती मग टेन्शन घेता कळ्या देव असती सगळे समजत हाय गो हाय देवाच्या विश्वास दवरला उदा घेऊन येता अगो छान गो कविता एक काम कर कितमन सांगा तू डोळे बंद कर कितमन सांगा नी आणि हात तुम्ही बंद केल्या हात तू कसे आहे हा उसको तू बंद कर नहीं डोळे ओके बाबा आणि हात निकाल दे एक मिनिट हा. डोळे ओपन कर आता आदमी बाबा सरकारान बोनस दिलो आणि खाली दीपावली कसं नाही घेऊन येलो ओके आज बळी मागे महाराणीसारखी दिसता हे दोन येतात मी त्याची रोहित किती चाललंय आज फुल खुशीतच असा आज मागे लाडलं ते म्हणजे दिसता आज मगेले प्रमोशन झाले किती पळ्या तुम्ही देवाकडे मागेले नी तसे झाले पळ्या आहे का? आणि हे स्वीट आज घ्या म्हणा मगे प्रमोशन झालं आज वहिनी लालनी आता तुमगे मनासारखे आहे का हा तू खुश असा आहे नी आहे. आणि जास्त टेन्शन करतो ना मग तू आणि असताना हा किती खुशी रे अरे एक मिनिट हे घे तुझे गिफ्ट तुझे दादान दिलं तुका दादा थँक्यू सो मच दादा थँक्यू सो मच तुम्ही दोन्ही लोकांना माझ्यासाठी खूप त्रास काढील असा आणि तो उपकार हा केन्ना विसरत ना दादा वहिनी तू इतकं विचार किती म्हणून करता तसं काय नाही रे तसं नाही तुम्ही बघा केन्ना बी बाब आणि आई ना म्हणले तुम्ही दाखवून दिलं अरे रोहित तू कोण दुसरं नाही ने मागेर भाऊच ने हा मागेर भावा खातीर केला दुसऱ्या खातीर कोणा केला नाही हांव तसं नाही रे दादा तुम्ही म्हाका बाबान माय आणि वहिनीन म्हाका आईल माये दाखयल्लो आसा रोहन आणि तू मागील देरापेक्षा मागील तूच असा आणि मागील आणि मागील दारारी माया तुझे सदाच असे पोहोचले वहिनी ह्या खुशेत एक गाणी सांगून याने किती याने बघताय रे वहिनी दादा सांग मग तू तरी किती सांगे बघीत सांगता तो सगळे कळतात एका गाणे बी सांगू कळटा डान्स बी मारू कळटा आता तर बरो बी शिकला तुम्ही कोणी एकटं तरी सांगा मला हा वाचू लागतो हा अरे अरे मागेला ऐकून तरी घे सगळं बरं सांगते हा तू बी समजू चालेल Yeah.
शकता चल वचो वचो पुरणपोळी सजली नंतर तुझ्याशिवाय रावूक जावचे ना, तुझ्याशिवाय जगूक जावचे ना, तुझ्याशिवाय रावूक जावचे ना, तुझ्याशिवाय जगूक जावचे ना. तो पळयत आसलेलो म्हाज्यान दोसूक जाले ना. तू माझे गो, तू माझे गो, तू माझे गो, तू माझे गो. त्या गावान फिरून फिरून बेजार येऊन गेलं पळया. साधारण पावसो कपडे घेऊन येईल तर पुरा भिजले. सकाळच्या एक गिरायक तरी येऊ जाई. लोक सकाळी पुढे उडी असे नुसत्या घेया गे, आयदनां घेया गे करतात. आमगेल परिस्थिती पळया. साडी घेया गे, पडको शिवून घेया गे असल्यानी टेलराल गती. मागेल नशीबच फुटले दिसता. हे रेडीमेड एवढ लागूच्यान पळय एक सुद्धा गिरायकी ना पळय. फक्त दुकानां वचून घेऊन येतात. आणि कितें गा म्हणल्यार ती चंदा बाबा चेड्डी पळयली तुम्ही. ही चेड्डी हाण दिल्ली खरी. हाय ती चेड्डी रुबाबा त्याचे कडेन स्टायल मारू गेलो. कोण कोणा कडेन दिलो, काम करतल्या कडेन दिलो. चेडल्याक कान आयकनात. तेका हांवें कितें सांगलो असं सांगूच आशिल्लें. मागीर चुकले. तेका हांवें अच्छो सत्कन दाखयलो. असोच म्हणटरे तेका कटकश म्हण दिसता. हांवें कितें पेश मारचे आशिल्ले ते पेश कश हांवें दाखयले तेका चे 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 कर म्हण घेवन. हेणी मेल्यार अशेंच दाखयले पळय. ते हत्ती घालची चेड्डी इंद्रान घालची गंभोल पळया. आता ते चंदा की सांगतलो हांव. तो व्हडलो भोग येयलो आता. चंद तुका हेका आसल्यार गांवाक खंयची म्हण कळना. चंद हेका आसल्या आनी येवं लागला. हा इंचान दाग खाली करता. कित्याक लागला तुम पळोवन घेया पळय. गो तुगेल बाबा चेड्डी गो ती. तुगेल बाबा चेड्डे पेच मारचे आणि त्या गोरवाल गोटा ताटी दवर लावची. एकच सारखी पळत. घे घे कितलं जाळ पळत. ही चेड्डी हाय दिल्ली. ही कोणाला धान पोराल बरे. इतलं दिल्ली तुवें. तुगेल बाप आधी जाल गिट जाऊन उरतो आता. लहान कोण देऊ लागला. चंदा ती खरें जाल सांगू तुका. अगो ती म्हाका चेड्डी दिली. कशी आशिल्ली. पिंदिली आशिल्ली. कितली पिंदिली. आता बर पिंदली. गप्रो गो ते चेड्डी पळयली मुगो तुवें. हाय तर वर्द पर्यंत आशिल्ली गेल्ली ती. या लग्नान कश कन पिली तर रे ती. आता तेमकां सांगिलो तू लेट येवन पावलो पळय. जालें कितें म्हागेल्या शॉपार कामां आसा एकटो. तेका कान आयकना. तेका हांवें अशेंच सांगिलो. तेका मेल्ल्या मात्र आयकल ना. तेगेल चूक ना. तेणी कितें केलें खबर आसा. हाज्यान घालची चेड्डी उरता पळय नातवान घाल सायकली. ते म्हाका सांग नाका. तू म्हाका नवीन हांड दिता काय ना. हांव खंयच्यान हाडू. खंयच्यान बी हांडी ना जाल्यार ह्या गांवच्यानच पार्सल करता पळय हांव. गो पाप्या रावू जाय गा. आता तुझी 2-3 मॅक्सी रात्री टायमार येयला आयली शिवू. खंयच्यान वतना बरी गो हांव हांड दिता गो तुका. सेट हांड दितलो. आता खांड आता खंयची दिवू. आता चेटी दी म्हणणार म्हाका सांग तू. आता ती खबर ना बाबा. हांवें तर पॅन्ट घालिलो. मागीर बाबा नवीन चड्डी ती. बाबा चेड्डीचेर तडको. चार सल्ले 2 उरले. हे पिकील पानाक पळय. अरे मामा तू कित्याक अशें करून पिता. अरे रस्तभर कित्याक सर्वे करता. गेल बाप्पा जमीन सर्वे करता. हा खो बी फिरू. तू विचारतो कोण रे. अरे कर्मा बाप्पा जमीन म्हण नाका. कालू स्टेशनार गेला आम्ही बाप्पा जमनी वयल्यार. रात्र खाली खरें सांगू तुका. बाप्पा जमनीचें इनाग्रेशन तू असो हेका तेका धोलतालो. लक्ष्मण विचारलो माता मामा तुका. पळय हो हांव धलत कर. हो पळय हेका पळय हिंगात धलती आसा. हांव धलत म्हणटा. मामा तुम्ही हिंग फिरू. हा फिरतला तू भितरान फिरू जाय. मागेल मर्दी आणि ह्या मागेल वाटलेल मर्दी. हांव फिरू. आज तू हॉस्टेलार गेला ना. हिंग कितूर येला.
हांव हेचे कडेन कपडे शिवून दिले ते हुरू येयले. हो कपडे शोध काय तुका शोध म्हणत काढ मग अरे मामा तू अशकन पिला 4 ती म्हातार किल केस ती बायची बी हे जातल म्हणे तुझ पण अशकन लग्न जातलं रे कोण पळोवन घेतो तुका म्हाका पळोवक हे चंद आसनी मागेर वायफाय मेड कसले मशीन कितें म्हणले रे? अरे ते उरत मरे वायफ मेड इंग्लिशान म्हणटा मरे ते घर काम केला कितें बरे अरे वायफाय मेड नी मेड म्हणटा ताका मेड. मेड काय वयीच हे पण तुगे काही कळलं म्हाका हे हेची कर कितें कर तू म्हण घेवन हय तेच चंदा तू हेंगे काम करतो गो हय रे तेगेल तेगेल चल्या कडेन डॉक्टरा कडेन कामार रावता हांव इंजेक्शन दवरू. अगो हेगेल चलो दुसऱ्या इंजेक्शन मारचो चुकून तरी तू खंय इंजेक्शन मारलो मागीर हांव रावचो ना पळय ह्या कात्रीन असं कट करतलो कोणाल कट करतलो म्हणना कितें? मागे चल कोणाकच इंजेक्शन दिव हा तुम कित्याक पंचायत ती मामा हा शांतपण घे रे हो तर तू मागीर म्हाज्या जातीना हिंग रावू हातीतलो तुका पळोवन तर लोकांच्या जातीना मामा तू इतलो कित्याक पिवू लागला कितें सांगू पुता तुका मागेर बायल मरे बरे गोंबे अशें दिसताले रे बरे गोंबे अशें दिसताले पारो ए पारो मग कित्याक सोड गेल गो तू ए पारो दूर गो तेका पारू म्हणटा मुगो तो मागीर कितें जालें? पारो ते मगो तुजी सारकी कातरीत कॅप सारकी दिसताल गो कितें कातरिली कॅप? ते पिक्चरा हिरोईन आस मगो कातरील कॅप म्हण बरो हो जाय जाल्यार कित्याक बीत म्हण कळ्ळें हो. कातरिली कॅप न्ही ते कॅपिना कॅप नांव ते गेले. तेच पळय मागीर कितें जालें? कितें सांगू तुका मागीर पारू मगो ओ ते आयदनकार आस पळय ते विठोबाबर धांवन गेल गो तेन्ना ते नको ह्या बाटली धर पिवू लागलो हे मोरो हे आनी म्हाताऱ्या कित्याक जाय आशिल्लें चंदा तू मगो हेगेर कितें आसता तें सांबाळ म्हाज्या आनंद जावच ना आनी हांव तर उरलो ही बाटली म्हाजे कडेन उरतली कळ्ळें हेका घेवन चल तू हांव हेका त्यान वयता बरें बरें मामा यो चल घर वचया. मामा घट्ट धर तुजे कडेन खावं लागलें. या रुद्र सम्राजा घुसोट कोणाकच ताकत ना हो रुद्र कोण खबर आसा या रुद्रात आजूबाजूच्या लोकांक धमकी दिवन तेमकां मान राजा बसेन राज करता हो रुद्रा जिस धरती पे पाँव रखता हो उधर भूकंप हो जाता है गुजरता हो उधर सर्वनाश हो जाता है रुद्रा एक नाव ने एक ब्रँड हाय चेचन म्हाका थोडे काम आसले हेजेन हिंगा येयलो रुद्रा तू काय तुगे दोस्ता 2 नंबर बंद कर तुमका तर जैलाक पावयना जाल्यार मागे नाव धर्माने इंस्पेक्टर तू या लोकांचा खार तीन दिवस हा तर तुका या भू लोकांच्या अंतर यम लोकां पावेना मागे नाव रुद्रातने तू मागेल वाटे गेला सर्वनाश जातलो ह्या रुद्रात हात जोडलात ईश्वर ना जाल्यार भस्मास तुझी सारख्या भस्मासुरा भस्म करू काय ना हो धर्म इंस्पेक्टर तेरे जैसे
ऑफिसर आए तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि शेर कभी कुत्तों से नहीं डरता है। तुम्हारे जैसे शेरों को बहुत देखा है कुत्ते, तुम्हारा तो एक ना एक दिन जरूर आएगा। कुत्ता मेरे जंगल में आया है, अभी शेर शिकार करेगा। जिंदगी देता है परमेश्वर, मगर तकदीर लिखता है धर्मवीर। रुद्रा, तुम्हारे जैसे शेरों को बहुत देखा है। इंस्पेक्टर, पैसा आशेसाठी ह्या गावाच्या लोकांना आती चूक लागल्यार, पैसा आशे सगळं ह्या गावच्या आती आमच्या नावावर केल्यार ही चूक आसा। ए जयचंद, जनपर्यंत हो धर्म असा तोपर्यंत हा वाच करू केन्नाच दिवचो ना। या रुद्रा साम्राज्यात वयल्यान देवेंद्र तर गेलो, साध्य ना। ए धर्मा, तुका कितको पैसे जाय ते घे आणि विचार तुला ना जाव तू मागे वाटे गेला तुका जीवान शेवटे जालो। मागेल नाव रुद्रा। मागेल नाव ऐकलं झाले एक गाव बी ना आणि अत्याचार करताना मालेशिवाय मागेल नाव ना। ए रुद्रा, एक ना एक दिवस तुझे बारीक बारीक पीस कर ह्या गावचे कुत्रे खावे ना, मागेल नाव धर्मने। एक ना एक दिन सबूत के साथ तेरी मौत बल कराऊंगा। निमंत्रण नाही करके सर्वनाश मारलो प्ररा ही धर्म इन्स्पेक्टर धर्म होशियार। तेरे जैसे बहुत देखा है। कैलासाक शिव आणि पार्वती नर्तकाचे सहजर आणि नागलोकाक नाग आणि नागकन्या नर्तकाचे स्वाभाविक झाला। ह्या रुद्र साम्राज्याचेर भूत नाचू लागला म्हणत शोभरिस्तल जयचंद। नो रुद्रा नो, या रुद्रा या आमच्या साम्राज्याच्या भूत लोकांक एक दिवस छूमंतर करू जाय। रोहित, रे रोहित, अरे बाहेर आले। तुम्ही तुम्ही हिंग किती आयला? रोहितात मिळू गेलाय तुम्ही नाच बाहेर गेला कितका बशिले? तो नाचलो बराच झालो। तुम्ही ना म्हण सांगले नी उचूला का हिंचान? ए कविता, तुगेला तो सदा बोला गोवना आणि मागेल्या दोस्तांच्यान रोहितान पैसे गेले असा ते तर तुमच्या जीव जावचे ना। तेच बदले किती? गेलो तारुण्याचो चूक आमकां देऊ जाय। मला कोण सांगता हिंचान संकू लागत ना जाल्यार कित करतले? करतले रोहित येयला तो तुमका घबराव ना। तो घबरावच ना, आम्ही बी घबरावणार। चल नसता ते एन्जॉय करा। करता तुम्ही आपण सोडा मागे कविता नाच किती झालं तुम्ही? तुगेल प्रिय वायपान सांगले तुझ्या काय चूक देऊ जाना म्हण आमका आधी म्हणले। मनुष्य का राक्षस आहे रे, अशके नामगेल फाटले किती म्हणणार तुम्ही? हे तुगेल्या गावाक विचार आम्ही किती आयला म्हण सांगतलो। सावकार किती झालंय आज तुम्ही आमगेड घराकडे? माझ किंच्यान पैसे गेले केन्ना दिताय तो? माय फ्रेंड, आज तर हेमी पैसे व्यवस्थापक दिला जाल्यार हेमका कित कर जाय माका खबर असा। सावकार दिता, तुमगेल पैसे दिता, मग थोडे टाइम दिया। अरे केन्ना देऊ ते पैसे? आणि किती टाइम जाय तुका? दिता सावकार, मागेल भावाक रोहनाक पेमेंट तर थोडे थोडे कन दिता। अरे तुझ्या जीव जाईन जाल्यार कित्याक गेलो पैसे आणि तो तुझ्याला भाव केन्ना पण धाडून दिता म्हण आम्ही वाट पळयत राहू। सावकार मागेल पैसे व्याज बी धरून कितले झाला तर? खाली 10 लाख रुपये। किती? हाय तर 10,000 गेलो, 10 लाख कसं झालं? अरे पैसे घेऊन आणि इथल्या कशाला काम विचारता? दिता सावकार दिता, आज मचकड ना। आता ना झाला तू एक काम करू शकता,
ते आता तू एक काम केल्यार हा तुला ते पैसे माफ करता. किती ते काम रोहित ही तुगेली गुलाबा दिससारखी बायलेक सांग तेगेल चावण्यात तू काम कधी म्हणे किंवा माझ्या पैसे देऊ द्या की झालं अरे रस्त्याच्या भीक मागून झालं पैसे पेड करतो झाला मागे कविता खाव अशी करू केंद्र देऊच ना. अरे तुझ्याला पैसे देऊ जाईना आणि ते काय शर्टा खात होता आता तू बरे खाव तू गेला सुंदर तुझी सावकार पाय पडता सावकार सोडा सगळ्या सोडा सावकार पाय पडता. अरे नारे का माझ्या रोहितासाठी हमर बी तयार असा. रोहित तू तर पैसे दिन दलाल ही तुला बायला तर जिवंत होची ना आता हे सुंदर रुपयात सुख गेला मी तोट्याला आता नका सावकार नका पाय पडतो तुमच्या पाय पडता. प्लीज सोडा ती आमका प्लीज सोडा. रोहित रोहित हे घे मग नेमकं किती पैसे जाते ना ते पण थोडे दे. नका कविता नका हा कसं पण पैसे फेड करतो प्लीज कविता तू त्रास आवडेल का कविता नाका हा कसं जिथं पैसे मागील शपथ कविता बाकी पैसे आहे क्या दिता पळता मरे दोस्त हे बात मस्त ओछा कविता म्हाका माफ कर गो म्हाका माफ कर. हाय तुगेल बदक कितले स्वप्न पळयल गो कितले स्वप्न पळयलो ती स्वप्न धुळीत वचू लागलं गो धुळीत वचू लागला. गेल गो घराकडे ना मग तो तो हुबळी गेला मेडिसिन हाडू. मामा आणि तू हे रोग कोंबड्या कशे व्हडले रे अशी म्हणणार गो चंदा हा दिसून जाणट जाल्यार बी न्ही होया नेंटोच आसा हा म्हाका मगो खाली वर्स 59 अजून 60 सुद्धा जालना गो म्हाका. हय मरे समज आसा आणि तू नेंटो आसा तू शाळेक बी घायला जाता आशिल्ले. चंदा हांव शीक पडला मगो ते डॉक्टराकडे मास तापयत ना हा कित्याक रे तू ते पयर इंजेक्शन दिल पळय तेजेन म्हाका तकली आनी गळो अजुनी बिरबिरता. अरे मामा अशकन म्हागेल्यान सराल नाव वाईट करनाका पहिलेच कस्टमर कमी थिंगा आणि तू अशकन सांगल्यार आशिल्ले बी कस्टमर वयतले एकच सम्माकन सांगितलं बरी. चंदा तुका विचारू तू म्हाका खूब आवडटा गो तू ते इंजेक्शन दिल पळय तेजेन परत 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 याद येऊ लागली म्हाका. बरोबर बघी देवा चंदा असं फटकन इबीर होना गो एक इंजेक्शन दिले खोर झाले सलाद दिले काम जाता आशिल्ले का या जाणट्या फळा कितली मस्ती आस पळय हेगे सम्माक करता आवडा. हे हाती किती गेल्या राती कोऱ्या पडली गो मोर हो कोंबो पळय सर पिवचो मोद मास पळ कसो जाणटे जाणटे सर सोडना. चंदा तू पळयला मगो मागेल गल मगो जुम जुम लशी लागना गो पळय त्या कोंब्या पळ जुमजुम पळ. ओ अरे तू मगे बाप्पा वयात खोड आणि माक नाही पण स्वतः रे चंदा केन्ना येत तू मागेल घरा केन्ना येऊ सांग मामा सकाळी पळय राग हाड नाका
तर म्हाका राग आयल्यानी कोंबड्या इंजेक्शन दिवची सोड आनी खंय दितात म्हाका खबर ना. दादा जायना गो हा ते दुसरं तर सध्या येत तुमच्या पेशंटच न्ही म्हाका तू खूप आवडटा गो तू पळयल्यार म्हागे पिल्ल बी निवळ वयता. तुमच्या तोंड पळयल्यार म्हाका जेवू सुद्दां जायना. म्हाका पळोवन असो तांतो हो. एका कितले सांगून धाडून घाल बरें आमकां पेशंट जाय म्हण जालें ना. एका सगळो कस्टमर थंडयता हो म्हाका प्रेम करता म्हण सांगून. मगर सर न्ही पेशंट ना म्हाका खूब बेजारात उरता आनी म्हाका सगळो पगार बी दिता तो. जाल्यार हांव सगळो का सांगता हा एक इंजेक्शनान सगळे बरे जाता म्हण हे कड्या गांवतलो सगळो पाक तुगेले कडेन धाडून दिता. बरें चंदा एक कशें एक सॉंग सांग गो प्लीज हांव वयता म्हाका टायम जाता. प्लीज गो चंदा प्लीज गो बाबा एकच सॉंग गो हॉस्पिटल. सुंदर दिसता बसो माझ्या प्रीतीचे मोती बसो कितले सुंदर दिसता बसो सुर सुंदरी राजमंजरी येन मगराणी सुर सुंदरी राजमंजरी येन मगराणी प्रीतीन आम्ही सगळ्या अंग प्रेमाची गाणी. सुंदरी राजमंजरी येन मगराणी सुर सुंदरी राजमंजरी येन मगराणी प्रीतीन आम्ही सगळ्या अंग प्रेमाची गाणी. प्रीतीचे मोती गो किती सुंदर दिसता गो. काम आसा हांव वयता. बरें 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 येता. हो कम बी कमी ना हो कसं आता पळय इटू इटू कोण हो डॉक्टर तू येला कसो येतो म्हण सांगितला
सध्या पेशंट आणि म्हणून बेजारा उठतो. हे आणि हंगात असा हे बगी गेलं दिसता म्हणून हा हिला टाइम पण येईल येलो किती बडबडतो एकटो. काय ना गो वा बेजार येऊन गेल पळय वा चंदा किती खर्च म्हणून कळना एक पेशंट एक तरी हे बाबा त्या हॉस्पिटल पडलेला लाईन लागेल की देवा बसू सोड ही बी रोग सुद्धा लागू ना माझे पेशंट म्हणतात तुझकडे बरे जातात आणि सांगतात आज कोण बरो असतो मागे राव का तू गेल म्हणून कोणाक होय हाय बी काल पडलेले त्या हॉस्पिटलात. अहो लाईनी हाय लाईनी किती पडेल ते झालं म्हणून कळना मग ते घोटाकडे बैठ पडले किती झालं का पडू कोणी कणी बी कोणी घाल का पडूच पडला. गो आम्ही भटाकडे गेला पेशंट मुख परत भटाकडे होत ना पेशंट माझ्याकडे असून भटाकडे होतात मग प्रश्नी रे तुझ्या धंदो बंद पडतात न्ही तशें भटाकडे वचून कितें विकून येवया मातशें. तू कशें कळटलें ते किती जाल खबर आसा मागीर बाप मरे तूं उठून सॉर पितालो नाका कडेन झगडो करतालो. त्या एक दीस विडो माम येयल्यार म्हाका सांगू लागलो गो बाये तूं रडनाक म्हूण सांगू लागलो. एक बरो घाडी आस म्हणू लागलो त्या घाड्या कडेन हो तो समजता म्हूण सांगू लागलो. हांव विडो माम आनी बाप गेले घाड्या कडेन दुसरे दिसा सॉर सोडलो आज पर्यंत सॉरी ना पळय. तू बाप सारखं झालं होय समजा आता बाबा काय आता जायना तेका कितें जाता कर्मा बाबा सडसडी आसा ता मागीर घराकडे सांगलो कितें जालें थंय सॉर बसता का चडील खंय ते गेल्या कस करता खंय तो आता बरो आसा हाय रे पटकन उठता पटकन वयता. कसला मगो त्या घड्या नंबर दी म्हाका बरें दी तुका हांव आम्ही कॉल करूया आणि वच्चा हो हो तू येत मगो तुगे ओळख आस म्हणून हो हो येता कितें कमी बी करता तो हय चल वच्चा चल यो. ए अर्जुन बाहेर रे कोण बाहेर आ. येलो अरे तुम्ही किती गेलात मागील परमिशन नसताना डायरेक्ट घरात घुसला तर अर्जुन तू आमगेल्या सारख्या श्रीमंताले ह्या समाजात जाल्ले न्याय आणि अधर्माबद्दल तू आमच्या तुगेल्या पेपराचो घालतलो तू जाल्यार आज तुगेलो धर्म आणि न्याय बद्दल घालयला होय बदूत. ए अर्जुन तू एक कोर्ट प्रेस रिपोर्ट समजून घे का तू सांग किती रिपोर्टर मागल्या पाया बंदा बूट पॉलिश करता. रुद्रा तुमचे 2 नंबर धंदो ह्या लोकां मुखार हाण दिना मागे नाव अर्जुनच नाही. अर्जुन ते जे सगळे सिटी असतील पण सबूत आमका दी ना जाल्यार तुगे ती जाता पळयत राव ना त्याला किती करता तो विचारतालो तुगेल तो जीव होड झाला ती सिडी आमकां दी. अरे रुद्रा तुमगेल ह्या धमके हा भिवतणार आहे तुगेल आणि जयचंद्रानो वाईट व्यवहार आज सूर्योदय जाऊच पहिले ह्या सगळ्या लोकां मुखार दाखे ना मागे ना अर्जुनच ते ए अर्जुन माझ्या सूर्योदय आतापर्यंत तू उठता का पळय मित्रा हेका आम्ही आता अशाच पडला मुखार येतो आमकां काटेदार होतलो जयचंद हेच कित्याक ती सिडी आमी कशें करून पाणी घेवकूच जाय. तुम्ही किती बी करा हा ती शिडी तुमका दिणार आहे माकडांतो तसा तू जिवंत बी रावचो ना. तुका जीवाची आशा जाल्यार ती सिडी आमका दी ना केन्नाच दिराव जिंदला हांव कितें करता पळय. रुद्र तुमका सर्वनाश कर जाणार मागे फ्रेंड इन्स्पेक्टर धर्मराज येऊकच जाय. धर्मीर तो येऊन धर्मीर कित करता हा बी पळयत रावता माय फ्रेंड तुका एका हातात समाप्त करूया.
देवा देवा हे कोणी केले हे असं कसं केलं ते नारायण रुद्राने जे केलं त्या कुशीने दिलेला वड खेळ मग मानलं गरबा ती शिडी त्याची बायको करायचं नाही. आणि त्या शिडीत सगळं सबूत असा आणि त्या रक्षाचा तू सोडला रे सोडला का मग जीवात हाल केलं रे तुम्ही धर्मा रोहित आणि रोहन तुझे लहान भाव रे आणि त्या रुद्रात तुझे आईचे जबरदस्ती करून मान उडेल रे आणि तसेच रोहित आणि रोहन जेवण गेलो ना तुझे बघा पळून तुझे बाबा जेवणाविषयी घातले रे या शिडीत सगळे सबूत असं रे सगळे सबूत असा आणि रोहित मागे भाऊ होय रे दरबा तुझे भाव देव बनीच रे ते बनीच थर्मा थर्मा आणि तू असं गावची लोक नाही देऊन जाय रे नाही देऊन जाय तू खंची तरी भिण्यात कुशील उल्या त्या भिण्यातल्या तुझं ओळ काढण्यात आलं मागे लाव धर्माने रुद्रा तूही मागेला आईचे अत्याचार केलो आणि बाबा कुशी घाल मारी तुझ्या तू सगळी पात्र घेऊ हो इन्स्पेक्टर येऊ लागला दादा डायरेक्ट नावा नाकू लागलं तू अरे रोहन हा तुझे भाव रे तू अशी किती करता अरे तुझे दात म्हणतो कोण लाज दाद वेद कोण नावा गेलो अरे तुझा हात किती जाणार आणि तू 100 रुपये नेला अरे 100 रुपयाला तर बापा तुला 100 रुपयाला तू अशी किती करत रे की झालं तुका सांग रे तू कोण म्हणलं का तुझा हा तुझे भाव रे हा तुझे भाऊ बावले दुश्मन मागायला दुश्मन हे घरची कोण तोंडावर असं उलाढे बरे दिसते ना काय गेला तेव्हा समान अशीचा भावा अशी बोलतात तुझ्या बरे जातात अरे तुझ्या कुठे कुशा करते मग जीव तयार रे मग जीव चांडळ पोलीस तो सगळे घेतला असते मी काय नाही केलं तू बरं का उल्हापुरा तू बरं का उल्हापुरा Oh,
तुका सांग पूरा आस्ती कुंके लार का पूरा पैसा भागने से पैर धरून गेला असते तो तुकडू बी ना कर सगळे असते थांबा तुमचे या घरात अरे बाबा तू किती उलट रे आम्ही ह्या घरी राहून चला आणि काय होतं रे तू सांग काय होतं रे दिवस जीव द्या ना बरोबर रोजदार बरा शिक्षण साठी त्रास गेले आज भावा तू घराच्या बाहेर बसून सांगू लागला खुदा हा तू पाय पडतो दोघे जण कोणले वळला वैदा गेला रे अशी कंटाळत रे पाय पडतो तू पाय पडता आज ते बोर आहे मागे झाले खुश आस पळया कित्याक म्हणल्यार सांगा मागेर आज लग्न मागीर आमी आज हनीमुनाक हणशीर वयतले पावसाक बी कळ दिसता रात्र जाते येयली लग्न जालें नंतर पावस थंड जाली आजून ह्या चंद येयला ना कशें म्हाका हिंगाच राव म्हणिल्लें पळय तेणी गेले खंय
सोबत पाऊस पडला घर वचूक त्रासच दिसतो मग चंदा घेऊन चंद भुरगी हेल्या पुरो आज मागे लग्न आसा देवळा वचून लग्न जातलें अरे डॉक्टर मामा डायरेक्ट आमी तू हो हाती घेऊन खंय देवस्थान आयला आज मागे लग्न आसा सन हार घेवन लग्न जाऊ तू गेले आज लग्न म्हणतो हाऊ बी हे घेऊन येला हा 2 चली उरतल रे ते एक गाव सोडायला आणि एक कडियाची तू पैसली ती लागीची उरतली कळलं अरे तुझ्याला मागे लग्न येतो देवळात रे असो खर्च कमी आला बांगड्यात आया मरे आज मागे लग्न हा सगळे जाणे या ह्यान नेतल आणि हा त्यान लग्न जातल म्हणून असा हो तर तुझ्याला कोण काही सुद्धा हा मरे आज लग्न जाता आणि मरे अरे मामा तू का आणि कोण चली दितल रे आता पुणे लग्न जात म्हटला तर ती म्हातारी बी पळेल ना बरेंची म्हातारी नीती मेंढ कलीत असा मोरू हो ते मरचे का उरची म्हणटा आपलं बुद्धी बसल्या आली बाबा कोण आहे तुझ्याले लग्न जात म्हणजे चली कोण हा सांग ना हा ते बैल लागेता आमचं लग्न जात म्हणजे चली अजूनही ना पळ्या नवरी 3 झाली का हा लग्न जाऊ हा लग्न जाऊच केलं होतं तो आता लग्न जाऊन गेला कुठा हा मरे पहिल लग्न जाता आणि मागे बाळले बैल वडला मेवडी दर तरी उरली तुझा लग्न जाता अरे बाबा हे तर माका मेवणी नाका शेवणी नाका काय मागे पळेल नाका देखा है पहली बार वाट पुढे लागली बघ तुला हा सकाळच्या वाट पळत असू गेली चंदा हा तुका रात्रीच्यान वाट पडू लागेल गो पिल्ली बी निवळ गेलो बाबा हे चंद बी तुझ्या चंदा चंदा हे बी तुझ्याच चंदा चंदा ह्यान सगळं किती वापेल का तू मी दोघी जण लग्न जाऊन गेला ह्यांनी लग्न जात तुला माझं किती लग्न जात म्हणून सांगेल तू हा तुझी देता कसं लागलं तू हे पण तू म्हणता हा तू जीव देऊ गो हा तुझी देता हो तू माझ्याबरोबर लग्नाला हा कारभार विचार तू उडी मारला हा हा तुझी देता रे चंदा मागे सगळं आज की मागे 1000 नावावर असं गो हा तू कष्टून देऊ मग सांगू तुला माझ्या बाबाला आवडता चंदा हाय पुरा असती चलापेक्षा तुझ्या नावावर केला असा आज माझं लग्न असेल मग हा तू हे किती केलं बाबा कुठा मग लग्न जाऊ द्यायची रे त्याच्यात असती पुरा तुझ्या नावावर केलो हा कोणा बोलत होता सांगा कोणा बरं त्या नंदा बरा हो डॉक्टर आणि बाहेर कंपाऊंडर माग मात्र उठे तू लोक झाला हम कोण म्हणता आता आम्ही किती करूया ते सांग उदा भरी राहता रे कचरा आहे तो म्हणता कचरा नाही कचरा वेच नका तू जातले निवडच्या काय सांगते दगड्याक दगड्या तो तुम्ही म्हणे मध्ये काही नाही तो दुखते ना तो बरे आता हे बघ
हांव मरे इल्ली पिता आनी तू आनी पिना आतां मोरून तू असोच मोरून वयतलो थंडे कुरकुड्या मोरून घेयो घेऊन या महादेवा परमेश्वरा हाय तुझं किती केलं म्हण ते मागे इतकं वर शिक्षा दिलं रे इतकं वर शिक्षा दिलं हाय तुझे विश्वास ठेवला ते मागे विश्वास घात केलं रे घात केलं जीवन सुखान चलते आशिला की चालू रहा तू सांग रे देवा आणि कितल्या परीक्षा म्हणून मागेल घेतलो आणि कितल्या परीक्षा म्हणून मागेल घेतलो आम्ही लहान असताना आई बाबा दूर केलं आणि ओढ जाताना असली परिस्थिती केलं ना असली परिस्थिती केलं मागायला कसली चूक झाली रे तू तर सांग रे तू तर सांग बाबा अरे तुमच्या यादत केव्हा काय यादत मगर बाहेर होणार बारा गंडो कसला त्रास दिला का आहे बाबा येते का तुम्ही अशी काय येता संसार एक
मग स्वतः भावाकडे वहिनी आणि घराच्या आत बाहेर घातलो देवा हाय त्यांच्यावर खूप अन्याय केला देवा खूप अन्याय केलो आता किती करतात मग काय खबर ना आता ते खुश होतो रे देवा आता ते खुश होतो खरी तरी उरतल ते मी ते खरी उरू शोधून आडतल देवा शोधून आडतलो आता तो त्याका खंय म्हूण सोदतलो तू स्वतः जावन घरांतल्यान भायर गेलो खंय तू सांगचे खरें आसा हांव स्वता जावन ते घराच्यान भायर घातलो आता खंय म्हूण सोदू तेमकां खंय म्हूण सोदू तू तांकां सोदूं गेला कशें तोंड दाखयतलो हांव मागीर भावाक कशें तोंड दाखोवता ना ना हांव तेम तोंड दाखोवंक शकना आता आता हांव कितें करूं रे देवा आता हांव कितें करूं ना ना मागेल दाद म्हाका माफ करतलो तू खंयची तोंडान माफी मागतलो आणि तू माफी पेक्षा खंय वचून मेल्लो बरो आणि तू सारख्या लोकांक हिंगू जागू ना तू खंय वचून मेल्लो बरो आणि तू सारख्या लोकांक हिंगू जागू ना हांव रवूं जाय मागेल दादा कशें वयलीक हांव सोदून हाडटलो वचून मार हय हय हाय मरू जाय हय हाय मरू जाय हय हय मरू जाय हय सोड रे म्हाका रुद्रा सोड तुगे लायकोन हांवें मागीर देवा तर भावा केले वयलीक घराच्यान भायर घेतलो ती तुगेले हत्ती आमगे नावार कर ना जाल्यार ती जातले पळयत राव ना ती मागेल दादा लागती आसा दादा लागते तुझ्या दादा लोकांक रवलाच न्ही आणि तू स्वतः तुझे दादा तुझे लाख मार भायर गायला ना ना दादा वयली खंय बी व्हरो हांव तें सोदून हाडटलो नको तू दिलात आमी तू वयतल न्ही ए रोहन तुका हांव बरा भशेन सांगता ह्या पेपराचेर सायन कर ना म्हाका जीव गेला मी हांव पेपराचेर सायन करतना एकदा सायन दिला जाल्यार तेका आतां आमी स्वर्गांत रावतलो दाखया ए रुद्रा तुम्ही केल्या अत्याचाराचेर आता अंत जातलो ए धर्मवीर तू कितें करतलो ह्या रुद्रा वाटेर तू तर गेला कितले काही फरक पडना ए धर्मवीर तुझी सारखे लोक आमच्या घरात नोकर असतात आजपर्यंत कोणी काय केलं ना रे आज हाव करतलो अत्याचार भ्रष्टाचार आणि बलात्काराचो अंत करतलो गेला तू करतलो हो धर्मवीर खंय अत्याचार जाता थंय हो धर्मवीर उभी रावता हे रुद्रा हांव कोण म्हूण ताका खबर आसा तो रिपोर्टर अर्जुन आलो तूच आणि तुवें 30 वर्सां पयलीं एक बायलेचेर अत्याचार करून मारिलो तेगे चलो आणि रोहन आणि रोहित स्वता जेवण घेऊन वयताना ज्या जेवणा विशीकान मारिलो ते गेलो व्हड चलो रोहित आणि रोहन व्हड भाव धर्मवीर तुमगेलो ह्या नाटकाचो अंत करू कायला हो इन्स्पेक्टर धर्मवीर तू मागेल भाव आहे रे काय रोहन तुगेला आणि रोहित आलो हा भाव तुमगे जाग आणि वयली कळत असले करणार चल आम्ही सोद्यात एक गावच्या येऊ
दिवसेंदिवस देखील आजार वाढते आता पुष्कळ देखील आजार आई बाबा तुम्ही अश्विनीकडे हक्क किती करणार किती करणार मला जेवण टाकू ग अगं देवा इथलं गो आजार दिला या आजारात मागे जीव वर चकळ जात ग वर चकळ जाता हा किसकन जेवण जेवू ग तू सांग तू सांग आम्ही किती दिवस ह्या उंची रासवर किती दिवस आम्ही लोक किचन मागून खाऊन जेवण जेवू आम्ही दोघी एकमेकात जेवण हम गेले गरीबां संघर्षात तुम्ही गेले रक्ताची समाधी आम्ही दोघे एकच पटी त्या खुशी
गरीबा संघर्षात धूळ केला रक्ताची समाधी, धूळ केला रक्ताची समाधी. माफ करा, माफ करा. मागे लागू तुम्ही दोघांना बरे करा रे, तुम्ही दोघांना बरे करा. माफ कर दादा, माफ कर. देवासारखे अशी तुम्ही पडावली करत असेल. परिस्थिती या गरीबा संघर्षात अशी रक्ताची समाधी करणार का?